दक्षिण गोंयांत एकार एक खुरीस मोडप चालूच आशिल्लें. पुलिसांक ह्यो केशी आनी कोडे सोडप सोंपें नाशिल्लें. त्याच वेळार कुडचड्यावेलो फ्रांसीस परेरा हो 50 वर्सांचो जाणटो पुलिसांच्या हाताक सांपडिल्लो. दक्षिण गोंयांतले जितलेय खुरीस मोडल्यात ते ताणेंच मोडल्यात म्हूण सगळ्यांनी ताचे कडेन बोटांय दाखयलीं. तोवूय खंय ती कर्मां आपलीच म्हूण सांगतालो. पूण आतां तो एके केशींतल्यान सुटत आसा. ताका ते कर्म करतना पळोवपी आय विटनेस ना. तशेंच पुलिसां कडेन ठोस पुरावे ना. कस्टडीत आसतना ताणें दिल्लो कबुली जबाब कोर्टाक चलना म्हूण खंय तो सुटलो. मडगांवां कोर्टांत कुंकळे आनी मायना कुडतरेच्या खुर्साचे मोडतोडीचे प्रकरणाचेर सुनावणी जाली. कुंकळी पुलिसीन फ्रांसीस पेरेराची चार्जशीट घायली की मे 2009 ताणें वेरोडा कुंकळीन एक देवळां वचोन मुर्ती फोडली म्हणून. आतां कोर्ट चार्ज फ्रेम करतना हांवें आर्ग्युमेंट केल्लें की तेजे कांय एविडन्स ना म्हणून, हेंच ताका डिस्चार्ज करचें म्हणून. सो कोर्टान आमगे आर्ग्युमेंट एक्सेप्ट करून ताका डिस्चार्ज केलो की कांय एविडन्स ना म्हणून. I had moved a application under section 258 that he has to be discharged because that there is no eyewitness at all in that case, and the hammer which has been produced by the police as saying that it is and whatever, it is just a confession. Whatever the disclosure Panchanama conducted under section 27 of the IPC is only the confession made by the Francisco, and it is not admissible against the accused under section 26 of Indian Evidence Act. So as yesterday he has been discharged, saying that there is no eyewitness at all in that case, and the case was disposed of. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.